नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पांचे केले उक्तावण. आभासी प्रणाली वरवीं जाल्ल्या कार्यावळींत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घेतलो वांटो. ह्युमन मेटा न्यूमो विशाणूचे संक्रमित दुयेंतींची भारतांत जाली नोंद. बेंगळुरूंत 2 जाल्यार अहमदाबादांत 1 भुरग्याक संक्रमण जाल्ल्याची भलायकी मंत्रालयान दिल्या म्हायती. अरविंद केजरीवाल हांच्या शीश महालाचेर सुमार 80 कोटी रुपया खर्च आयिल्ल्याचो भाजपाचो आरोप. नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक अहवालाचो दिलो संदर्भ. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी स्टॅलिन सरकाराचेर राष्ट्रगीताचो अपमान केल्ल्याचो केलो आरोप. राज्यपालान अभिभाशणाचेर बहिष्कार घालून सभाघरांतल्यान सरले भायर. आनी छत्तीसगडच्या बिजापुरांत नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा रक्षकांच्या वाहनाचेर केलो हल्लो. 1 वाहन चालका सयत 8 जवान शहीद. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. केंद्र सरकारान एक म्हत्वाचें पावल उबारतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं आज नव्या जम्मू रेल्वे विभागाचें उक्तावण केलें. हाका लागून जम्मू काश्मीर आनी सरभोंवतणेच्या वाठारांत उदरगतीक वाव मेळटलो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं तेलंगणांत चर्लापल्लीच्या नव्या रेल्वे स्थानकाचें उक्तावण आनी पूर्व रेल्वेच्या रायगडा रेल्वे विभाग इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयलो. कार्यावळीत उलोवप करतना विकसीत भारत घडोवपाक भारतीय रेल्वेची उदरगत भोव म्हत्वाची जावन आसा अशें मत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलें. भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं. पहले रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा, तीसरा रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी, चौथा रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट. आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है. कार्यावळीत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लेगीत आभासी प्रणाली वरवीं वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना जम्मूत नव्यान उक्तावण केल्ल्या रेल्वे विभागाक लागून वाठारांत नव्यो उदरगतीच्यो सुविधा पावोवपाक मजत जातली तशेंच पर्यटनाक उर्बा मेळटली अशी आस्त तांणी उक्तायली. ऐतिहासिक चुनावों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के लिए नया रेलवे डिवीजन आरंभ करना ये बहुत बड़ा फैसला है. जम्मू डिवीजन के शुभारंभ से जम्मू और कश्मीर में नई सुविधाएं विकसित होंगी. एसेंशियल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नए टर्मिनल बनाए जाएंगे. शिक्षा, टूरिज्म, हेल्थ केयर के लिए यात्रा आसान होगी. नई रेल सर्विसेज आरंभ होगी.
माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेशन रीडेवलपमेंट का बड़ा संकल्प लिया है। 1000 से अधिक स्टेशंस पर आज एक साथ काम चल रहा है। पिछले अगस्त 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशंस का फाउंडेशन एक साथ किया था। आज एक एक करके सभी स्टेशंस का रीडेवलपमेंट कंप्लीट होने लगा है और हैदराबाद सिकंदराबाद में स्थित चरलापल्ली टर्मिनल से शहर डीकंजेस्ट होगा, नई सर्विसेज आरंभ होगी और इस सुंदर अत्याधुनिक स्टेशन से नागरिकों को नई सुविधाएं मिलेंगी। चीनात पातळिल्ल्या ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाच्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर आज भारतांत ह्या विषाणूचे 2 संक्रमित दुयेंती सापडल्यात। भलायकी मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटकाच्या बंगळुरूत एक 3 म्हयन्याचे तशेंच 8 म्हयन्याच्या भुरग्याक ह्या विषाणूचे संक्रमण जाला। तशेंच आताच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गुजरातच्या अहमदाबादांत लेगीत 2 म्हयन्याच्या एका भुरग्याक ह्या विषाणूचे संक्रमण जाल्ल्याची म्हायती मंत्रालयान जारी केल्या। बंगळुरूत दोनूय भुरग्यांचो वा तांच्या घरच्यांनी आंतरराष्ट्रीय भोंवडी करून नाशिल्ल्याचे मंत्रालयान म्हायती दिल्या। मजगती संक्रमित 3 म्हयन्याच्या भुरग्याक इस्पितळांतल्यान उपचारा उपरांत घरा धाडला, जाल्यार 8 म्हयन्याच्या भुरग्याचेर अजून उपचार सुरू आसात। हे विशीं पत्रकारांकडे उलयतना हो विषाणू खूब तेंपासावन भारतासयत संवसारभर अस्तित्वान आसा आनी भलायकी मंत्रालयाची साबार सुत्रां ह्या विषाणूच्या संक्रमणाचेर बारकायेन नदर दवरून आसात, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी सेवेचे महासंचालक आनी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे संचालक डॉक्टर अतुल गोयल हांणी खबराकारांक दिली। कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। दिल्लीचे मुखेलमंत्री पदाचेर आसतना आपल्या घराचेर व्हडा प्रमाणात खर्च केल्ल्या आम आदमी पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांकां भारतीय जनता पक्षान धारेर धरला। कोविडा वेळार शारांतल्या लोकांक त्रास जातालो तेन्ना अरविंद केजरीवाल आपल्या शीश महालाच्या आर्थीक अदमासपत्राचेर सय करताले असो आरोप भाजपान केला। नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक अहवालाचो संदर्भ घेवन 2022 मेरेन ह्या शीश महला खातीर भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान कसलीच मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां अशें भाजपान सांगलां। तशेंच ह्या शीश महला खातीर सुमार 80 कोटी रुपया खर्च आयला असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे संबित पात्रा हांणी केला। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टिमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्होंने बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टिमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में, क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वायर फीट कर दिया। तामिळनाडू विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन आयजसावन सुरू जाले। राज्यपालांच्या अभिभाषणा पयलीं राष्ट्रगान करूंक नाशिल्ल्यान राज्यपाल RN रवी हांणी आपल्या मुखेल भाशणाचेर बहिष्कार घालो आनी सभाघरांतल्यान ते भायर सरले। ह्या प्रकरणात तामिळनाडू राजभवनाच्या सामाजीक संकेतथळाचेर एका संदेशावरवीं तामिळनाडू विधानसभेत परत एक फावट राष्ट्रगीताचो अपमान केल्ल्याचो आरोप केला। देशभरांत साबार विधानसभांनी सभाघराचें कामकाज सुरू करचे पयलीं आनी सोंपले उपरांत राष्ट्रगीत म्हणप बंधनकारक आसता, पूण तामिळनाडूत परत एकदां हो नेम मोडून राष्ट्रगीताचो अपमान केला। राज्यपाल सभाघरांत पावतकच फक्त तामिळ थाई वास्तुगान जालें। हाचे उपरांत राज्यपालांनी राष्ट्रगीत गावपाचें सुचोवन लेगीत मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांणी तें न्हयकारलें। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव।
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पोया मुखावेल्यो खबरो। डिजिटल कनेक्टिविटी वाडोवपा खातीर आनी उणी सेवा दिवपी प्रदेशांक सशक्त करपा खातीर भारत सरकारान सार्वत्रिक सेवा बंधन निधी वरवीं देशभरांतल्या गांवांनी 4G कनेक्टिविटी हाडपा खातीर 4G सॅच्युरेशन प्रोजेक्ट सुरू केला। हो उपक्रम चालीक लावपा खातीर सरकारान भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनीक सोपयला। ह्या प्रकल्पाचो एक भाग म्हणून BSNLान गोंय सरकाराच्या म्हायती तंत्रगिन्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्याच्या सहकार्यान गोंयभर मोबायल टावर स्थापन करपा खातीर 66 सुवाती आंखून दवरल्या। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हजेरेंत 11 4G BSNL मोबायल टावरांची स्थापणूक जाल्ल्याचे घोषीत केला। ही कार्यावळ पर्वरी मंत्रालयात जाली। 11 जानेवारीक उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अध्यक्षांची वेंचणूक जाल्या उपरांत भाजपा प्रदेशाध्यक्षाच्या वेंचणुकेची तारीख थारायतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी भाजपा गाभा समितीच्या बसके उपरांत खबराकारांक दिली। निवडणूक हो प्रोसिजर पण खंयच आमी बुथाची आज आमी 1500 प्लस बूथ 1625 केले आसा, पण खंयच निवडणूक जाली, मतदान जालें अशें न करता कॉन्सेन्सस केलें। मंडल अध्यक्ष सुद्धा त्याच भशेन केल्ले आसात आनी बरेच मंडळ वेगवेगळ्या पयल्या वेळाचेर आमी सगळ्या जाती धर्माचे मंडळ अध्यक्ष भितर आयिल्ले आसात। ही 7 नांवां जी आसात तेजे भितर नरेंद्र सावयकर आसात, दामू नायक आसात, बाबू कवळेकर आसात, आमचे दयानंद मांद्रेकर आद्य मंत्री आसात, दिलीप पर्लेकर आसात, आमचे बाबू कवळेकर आसात, दयानंद सोपटे आसात आनी गोविंद परतकर आसात, अशे 7 जण आसात। हाची निवडणूक ठरोवपाक लागून आयिल्ले ते आमच्या दोन्ही जिल्ह्याची निवडणूक। त्यामुळे ती निवडणूक आम्ही 10 जानेवारी नॉमिनेशन फायलिंग आणि 11 जानेवारी 10 जानेवारी सकाळी एक कडे फायलिंग जातले, सांजचे एक कडे फायलिंग उत्तर गोवा दक्षिण गोवा आणि 11 तारीख सॅटर्डे त्या दीस सकाळचे डिक्लेरेशन हे म्हापसा जातले उत्तर गोंयचे आणि सांजचे डिक्लेरेशन जे आसा ते मडगांव जातले। आज पणजेत भाजपा प्रदेश कार्यालयात भाजपाच्या गाभा समितीची बसका जाली। वेंचणूक प्रक्रिये खातीर भाजपा खासदार आनी सरचिटणीस अरुण सिंग हांची निवड जाल्या। तांणी हालींच जाल्ल्या बूथ आनी मुखार येवपी जिल्लो अध्यक्ष वेंचणुकेचो नियाळ घेतलो। ह्या बसकेक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मंत्री, आमदार आनी भाजपाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। प्रदेश भाजपाच्या दोनूय जिल्लो अध्यक्ष पदा खातीर 10 जानेवारीक अर्ज भरतले आनी 11 जानेवारीक वेंचणूक जातली। भाजपाच्या गोंय मंडळ मुखेल्यांची वेंचणूक जाले उपरांत आज नव्यान वेंचून आयिल्ल्या मंडळ अध्यक्षांचो भोवमान सुवाळो जालो। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षा सयत आदल्या अध्यक्षांची जबाबदारी वाडल्या अशें सांगून दर एक कार्यकर्त्यांक पक्षा खातीर चड नेटान वावर करून पक्ष परत सत्तेर हाडपाची मोख दवरची अशें सांगलें। गोंय विद्यापीठाच्या प्रशासकीय विभाग परिसर सभाघरांत भारत पोर्तुगाल संस्कृतायेचे संगम ह्या विशयाचेर 2 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाक सुरवात जाली। ह्या परिसंवादाक विद्वान संशोधक एकठांय येवन भारतीय आनी पोर्तुगीज संस्कृतायेच्या संबंधांचेर खोलायेन चर्चा जातली। शैक्षणिक सत्रां, परिसंवादांत सांस्कृतीक कार्यावळी, प्रदर्शनां आनी भारत पोर्तुगीज परंपरेच्या खाशेल्या संयोगा विशींच्या प्रदर्शनाचो आस्पाव आसतलो। हे विशीं गोंय विद्यापीठाचे शणै गोंयबा भास आनी साहित्य शाळेच्यो डीन प्राध्यापक डॉक्टर अनुराधा वागळे हांणी चड म्हायती दिली। The seminar also includes presentations by our young and enthusiastic researchers to provide fresh perspectives on the shared histories and cultural intersections of India and Portugal. More importantly, it aims at promoting research among our students
and researchers in Goa on the themes which are going to be discussed here in an interdisciplinary perspective. And for this, these two schools have come together, and I think this is the first, this should be the first of many other such initiatives. To complement the academic sessions, we also have some cultural events, film screening, exhibitions and displays which will display the unique blend of Indian and Portuguese traditions. पिळगावच्या गुरुदेव देवस्थान भौशिक सभागृहाचे उक्तावण कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना गोयचे पारंपारीक कला आणि नृत्य प्रकार गांवगिऱ्या वाठारांनी सादर जाता ते मुखावेल्या पिळगेक आपणावपा खातीर बायलांनी वाटो घेवचो अशें मत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें। आणि म्हाका दिसता ह्या कलेच्या मळाचेर किंवा हो जो व्याप जो व्हडलो आसा सगळे एकठांय येवन केन्नाच एक बरोबर एक विचार केन्नाच येना, कोणाचे तरी हो एक विचार येता, तो नंतर 4-4 जाणां भितर मांडटा आनी मागीर तो उभारून घेता। आमकां जांबवंत मार्गदर्शक जावपाची गरज आसा, कारण सरकारी पातळीचेर किंवा आमदार पंच सदस्यांक घडी एखादे खबर नासता आमकां आज त्या भुरग्याचें हांव याद करता किंवा त्या भुरग्यांचे म्हणजे आज येणारी जी भावी पिढी जी आसा ती घडोवपाचा प्रयत्न करता जाय। आणि हे जर कोणाक जर कळटा जाल्यार म्हाका दिसता आजच्यो महिला वर्गाक चड बरें खबर आसता। आणि म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो, भुरग्यांचे सुप्त गुण जे आसात ते गुण आमकां दाखोवन घेवपाची गरज आसा। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानचो विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। आज नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडाच्या बिजापुरांत सुरक्षा रक्षकांच्या गाडयेचेर केल्ल्या भिरांकूळ हल्ल्यांत एक वाहन चालका सयत 9 जवानांक मरण आयले। नक्षलवाद्यांनी IED विस्फोटकांचो वापर करून हो हल्लो केलो। सुरक्षा रक्षकांच्या गाडयेन लेगीत विस्फोटक आशिल्ल्यान ह्या हल्ल्यांत मोठो स्फोट जावन हेर कांय सुरक्षा रक्षकांक दुखापत जाल्ल्याची माहिती आसा। पुराय घडणुके विशीं बिजापूरचे पुलीस महासंचालक P. सुंदरराज हांणी सविस्तर माहिती दिली। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों की डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गए थे। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहे थे, इस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुट्टू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया IED के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी DIG दंतेवाड़ा टीम का और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग के इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। नक्षलवाद्यांनी केल्ल्या हल्ल्याचेर टिका करतना छत्तीसगडाचे उपमुख्यमंत्री अरुण साव हांणी हो हल्लो भिजूडपणाचो आशिल्लो आनी हो देश ह्या जवानांचे बलिदान फुकट वचपाक दिनासतना मार्च 2026 मेरेन देशाक नक्षलमुक्त करतलेच असो विश्वास उक्तायलो। जवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर
नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुरु गोविंद सिंग हांच्या प्रकाश उत्सवा निमतान आर्गां ओंपली। गुरु गोविंद सिंग हांचे विचार प्रगतीशील, समृद्ध आणि दयाळू समाज निर्माण करपा खातीर आमकां प्रेरणा दितले अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर आपल्या संदेशात सांगलें। गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी गुरु गोविंद सिंह जी ने संघर्ष किया। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। खालसा पंथ के सृजनहार, मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। छत्तीसगडच्या बिजापूर हांगा 1 जानेवारी दिसा मारून उडयले पत्रकार मुकेश चंद्राकर हांचे हत्येचो मुखेल आरोपी सुरेश चंद्राकर हाका अटक करपाक खासा तपास पंगडाक आज यश आयला। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हो छत्तीसगडाच्या एका रस्तो निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणाची पोल खोल करतालो। ह्या फाटभुंयेर मुखेल आरोपी आनी रस्तो निर्माणाचो कंत्राटदार सुरेश चंद्राकर हाणें आपलो भाव रितेश चंद्राकर आनी महेंद्र रामटेके हांच्या मजतीन मुकेश चंद्राकर हाचो खून केल्लो। ते उपरांत फरार आशिल्लो सुरेश चंद्राकर हाका आज हैदराबाद सावन अटक जाली। हे विशीं छत्तीसगडाचे अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक मयंक गुर्जर हांणी पुलिसांच्या कारवायेची पत्रकारांक म्हायती दिली। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पत्रकाच्या खुनाचेर टिका करतना ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या सगळ्यांचेर कडक कारवाय करतले आणि गुन्यांवकारांक खर ख्यास्त जातली अशी गवाय छत्तीसगढ़चे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हांणी दिली। एक पत्रकार की हत्या हुई है, उसके प्रति संवेदना है और निंदनीय है, लेकिन सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन कर दिए हैं, 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, एससी मोर्चा का पदाधिकारी था और कोई भी दोषीदार बक्से नहीं जाएंगे और ठेकेदार के सारे अकाउंट वगैरह सील कर दिए गए हैं। उसके अवैध जो कब्जे हैं उसको भी हटाए गए हैं। कॅनडाचे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो हे लिबरल पक्षाचे मुखेली म्हणून राजीनामा दिवपाची शक्यताय उक्तायल्या। 9 वर्सां लिबरल पक्षाचे मुखेली म्हण कॅनडाचे प्रधानमंत्री आशिल्ले जस्टिन ट्रुडो हे कितलेशेच गैर प्रकरणांनी घुसपल्ले आसात। संवसारीक मळार तांच्या वक्तव्याक लागून तांचेर टिकाय जाल्या। 6 जानेवारी क्रिस्तांव समाज 3 किंग्स फेस्त मनयता। ह्या दिसा 3 राजा जांकां थळाव्या भाशेंत मागी म्हणटात हे बालक जेजू खुबश्यो भेटवस्तू घेवन भेट दिवपाक येतात। दक्षिण गोंयांतल्या कुएली गांवच्या अवर लेडी ऑफ रेमिडियस कपेलान हो उत्सव मनयतात। ह्या उत्सवा मिरवणुकेत हे 3 मागी घोड्याचेर बसून थळाव्या गांवांतल्यान ह्या कुएलीच्या कपेलाक भेट दितात।
ह्या वेळार थळावे लोक व्हडा उमेदीन तांकां येवकार दिवन पारंपारीक पद्दतीन फेस्त मनयतात. नेकेत्राच्या उत्सवाक ते जेजूशी पावले, ताका नमस्कार केलो, ताका दाना भेटयली आनी ते परत आपले वाटेक गेले आनी जेजूची ओळख सगल्यांक ताणें दिली. आनी हे भाशेन जेजूची ओळख दिली आमकां तांच्या दाना वरवीं. भांगर म्हणजे राजा तो, मोंडरोस म्हणल्यार मनीस तो, आनी दूप म्हणल्यार ताचें देव सोय देवपण ओळखून घेतलें. तर आमी देवाक सोदूंक, देवाचें राज पयलें सोदूंक. जेजू म्हणटालो देवाचें राज पयलें सोद आनी हें सगलें तुमकां मेळटलें. तर आमचो फोकस जेजू स्वामी आसूंक, ताच्या राजा खातीर आमी वावरूंक आनी ताचें राज आमच्या जिवितांतल्यान आमी फरगटुया. तेन्नाच की जेजू आमी दुसऱ्यांक मांडटले, जेजूक आमी तिसऱ्यांक दितले. हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या रथयात्रेक सुरवात जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी देवळाक भेट दिवन देव रुद्रेश्वराचें दर्शन घेतलें. आयच्यान सुरू जाल्ली रथयात्रा ह्या 27 जानेवारीक सोंपतली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी थळाव्या समाजा खातीर रुद्रेश्वर देवस्थानाचो हो सुवाळो खूब म्हत्वाचो आसा, तशेंच ह्या देवस्थानाचे भावीक पुराय गोंयभर पातळिल्ले आसा अशें सांगलें. पुराय गोंयभर रुद्रेश्वर देवाचे भक्तगण हे तर आसाच आसा. रुद्रेश्वर हे तशें जागृत देवस्थान. म्हाका दिसता पयलीं तर सुरवातीक शिवरात्रेक गोंयांतल्या तमाम गोंयांतल्या रुद्रेश्वराच्या तीर्थस्थानाचे सातत्याक येवन जाणा आशिल्ले. आतांच खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे कडेन शिवरात्री सुरू जावपाक लागली. तरी सुद्दां ह्या निमित्तात आज जी रुद्रेश्वराची रथयात्रा जाता, गोंयभरांतल्या सगळ्या शिवभक्तांक, रुद्रेश्वर भक्तांक ह्या निमित्तात रुद्रेश्वराचे दर्शन तांच्या गांवांत जातलें. ही एक बरी गजाल आसा आनी एक मोठी रुद्रेश्वराच्या बाबतीत एक जागृती त्या निमित्तात ते निर्माण करता. ते बाब रवी नाईक आनी एकंदर पुराय समिती हांव ह्या यात्रेकूच खूब शुभेच्छा दिता. सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ह्या यात्रेत सहभागी जावचे, देवाचें दर्शन घेवचें. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपूच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पांचे केले उक्तावण. आभासी प्रणाली वरवीं जाल्ल्या कार्यावळींत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घेतलो वांटो. ह्युमन मेटान्युमो विशाणूचे संक्रमित दुयेंतींची भारतांत जाली नोंद. बंगळुरूत 2 जाल्यार अहमदाबादात 1 भुरग्याक संक्रमण जाल्ल्याची भलायकी मंत्रालयान दिल्या म्हायती. अरविंद केजरीवाल हांच्या शीश महालाचेर सुमार 80 कोटी रुपया खर्च आयिल्ल्याचो भाजपाचो आरोप. नियंत्रक आनी महालेखा परीक्षक अहवालाचो दिलो संदर्भ. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी स्टॅलिन सरकाराचेर राष्ट्रगीताचो अपमान केल्ल्याचो केलो आरोप. राज्यपालान अभिभाशणाचेर बहिष्कार घालून सभाघरांतल्यान सरले भायर. आनी छत्तीसगडाच्या बिजापुरात नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा रक्षकांच्या वाहनाचेर केलो हल्लो. 1 वाहन चालकासयत 8 जवान शहीद. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केलां. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.